नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। मायनिंगांतल्या लोकांक मार्च मेरेन थाकाय, बँकांच्यो नोटीशी येतल्यो पूण गाडयो ओडचे नात। No harsh measures, attachment, auction will not be carried out up to March at least. मोदी आणि गोध्रा दंगलीचेर न्यूयॉर्क टाइम्सात मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या वक्तव्यान खवदळ। पर्रीकार म्हणटा दिशाभूल करपाक वक्तव्याचो विपर्यास। सीसीटीव्ही घालात म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान काडिल्ल्या ऑर्दीचेर गणेश मंडळाच्या कपल्याक आठियो। In the name of we not having the funds, then why you organize such a function? Sorry to say that. गोय सरकारान अंदूचे युवा सृजन पुरस्कार केले जाहीर। संगीत, नाटक, चित्रकला, लोककला आणि साहित्य वाठारांत 8 उदेत्या कलाकारांचो भोवमान। आणि तियात्र सर्तीचे नेम आणि आयोजनाविशीं तियात्रिस्तांक कांय गजाली ना मान्य। कला अकादमीच्या व्यवस्थापनाकडेन केली चर्चा, सर्तीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद। खबरो विस्तारान। रिणांचे वजे आशिल्ल्या मायनिंगांतल्या लोकांक मार्च मेरेन थाकाय मेळ्ळ्या। तो मेरेन तरी बँको रिणावेल्यो गाडयो ओडच्यो वा पावणेर काडच्यो नात अशें उतर बँकांनी दिलां। कायदेशीर फॉर्मालिटी खातीर नोटीशी चालू उरतल्यो, मात मायनिंग सुरू जालें तरी नवे ट्रक, मशिनरी वा बार्जी घेवंक दिवचे नात अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। बेरेस्तारा बँकांचे आरबीआय आनी सरकारा बरोबर जाल्ल्या बसकेंत ह्यो गजाली थारल्यो। बँकांचे बसकेत राज्य पावड्यावेली बँकेची समिती, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, सरकारी अधिकारी, आरबीआयचे अधिकारी, ट्रकवाले, मशीनवाले आनी बार्जवाले आशिल्ले। फुडल्या कांय म्हयन्यांत मायनिंग जाग्यार पडटले असो सरकाराचो अदमास। येता ते मार्च मेरेन सरकारान बँकांक थार धर म्हूण सांगला। Attachment, auction, this kind of activity will not be carried out up to March at least. Notices might be issued as a requirement of the auditing. They have agreed to work out customer to customer based settlement. We have assured them that the road tax matter, which has been already given, but there are some hitches in that, will be sorted out by this month end. So mining will be allowed to be transported only through these existing units. Government will not allow new introduction. मायनिंगांतले सुमार 1800 कोटीची रिणां आसात। ताचेर बँकांचो 570 कोटी एनपीए जाला। 1674 कोटी जी आसा पळय ताका अदीक 100 एप्रोक्सिमेटली 100 crores करा, which are from credit societies and other financial institutions, of which 570 approximately has become NPA, of which 214 are urban. NPA झाल्यापैकी म्हणजे गोवा स्टेट, गोवा अर्बन, बिचोली. We expect mining to start not with a bang, but at least start deliveries maybe another 2-3 months. बसकेन सध्या थारला ते पळोवन ट्रकवाले आनी बार्जवाल्यांक मातशे सू जाले। Meeting you satisfied? Yeah, much. I mean, the amount of tensions what we were under till today, that so many notices are being issued. So we feel that we are not willful defaulters, and therefore the stand taken by the government to convince the banks has been very positive. हे मिटिंगे बसले आम्ही हॅप्पी आसा। आता जेणी ते सीएम वजीरचे कितें सांगलेलें आसा, उतर दिलेलें आसा, तेणी पळोवपाचें बँकारान सगळे ट्रक म्हणून आपण पळय लेटर धाडलें, तुमकां कांयचे भिवपाक गरज ना। आपण ते फॉर्मेलिटीज धाडल्या, ते म्हणजे सीएमाच्यान सांगलां तुमकां कोणा भिवपाक गरज ना, आमी तें कांय करपा ना म्हणून, कांय करपा ना। आमी तेणें प्रॉमीस दिला मार्च पासून। ताका लागून आमगे ट्रक म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदता, तुमी कितली भिवपाक गरज ना, तुमकां जातले बाय तुमी काळजी घडये आनी तुमगे मुखाल्ले हेका तुमगे गाडी सारकी करून तुमी तयार रावाय। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। नरेंद्र मोदीचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान न्यूयॉर्क टाइम्सांत केल्ल्या वक्तव्यान सगळ्याक खवदळ पडला। गोध्रा दंगल हे प्रशासकीय अपेस। मोदीचे जाग्यार हांव आसल्यार परिस्थिती बरे तरेन हाताळपाचो अशें पर्रीकारान म्हणलां म्हूण न्यूयॉर्क टाइम्सान छापलां। पर्रीकार म्हणटा वक्तव्य संदर्भ सोडून अर्देंच छापलां। घडिल्ल्या एखाद्या गजालीक राज्याचो प्रशासकीय मुखेली ह्या नात्यान मुख्यमंत्री जबाबदार आसप साहजीक, व्यक्ती म्हूण न्हय। I think you read my interview first.
My interview is very clear. Please read the full sentence. I think that explains everything. I don't have to explain after this. You read it. I have given it. You want your interview? You can come to me separately. I will give you interview. See. I am not commenting on interview I gave to them. I am not saying anything on misquoting, quoting. You read the interview. Take it lock, stock, barrel. Don't take it in pieces. पर्रीकारान न्यूयॉर्क टाइम्साक दिल्ल्या मुलाखतीन कितें म्हणलां तें पळयात. The question: You have said that 2002 Gujarat riots under Mr. Modi were an administrative failure. Should he apologize for this lapse that resulted in so many deaths as his critics suggest? Answer: Parrikar's reply: Administrative failure does not mean everything is blamed on one man, Narendra Modi. What happened then was unfortunate, but that does not require his apology. It requires his correction, and he has done that. The administration should have clamped down on any violence. If I were in his place, I would have ensured, but Modi was new to the job as chief minister. It was a blot on Modi's career, but he was not personally a part of it. गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्यावयल्यान राजकीय मळार खवदळ पडला. आपूण ताच्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार हे वक्तव्य सूचक आनी पर्रीकाराच्या मनातले स्पष्ट सांगता. पर्रीकाराच्या आनी एका वक्तव्याचेर बोवाळ पडलो. The question: You are seen as the moderate face of Hindu right, but where do you see yourself ideologically? Are you a Hindu nationalist? Parrikar's reply: I am 100% Democrat. Democracy is at my heart. I am a perfect Hindu, but that is my personal faith. It has nothing to do with the government. A Catholic in Goa is also Hindu culturally, because his practices don't match with Catholics in Brazil, except in the religious aspect. A Goan Catholic's way of thinking and practice matches Hindus. पर्रीकारान मोदीचेर अशें वक्तव्य केल्ल्यान केंद्रांतले भाजपाचे फुडारी बेजारल्यात. राष्ट्रीय मिडियान पर्रीकाराची ही खबर लावन धरल्या. ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस. सार्वजनिक गणेश मंडळांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक करची म्हूण दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काढला. मात बऱ्याचशा मंडळांक ही सुचोवणी मानवली ना. पयलींच पयसो उणे येता, तातूंत सीसीटीव्ही घालप म्हणल्यार आनीक वडप. कांय जाण थळाव्यो संस्था वा सरकाराकडच्यान सीसीटीव्ही घालूंक आदार मागतात. सार्वजनिक गणेशोत्सवांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचेर खासा रिपोर्ट. If you put the pandals, costly pandals, CC camera is not costly than the life of the people. In the name of we not having the funds, then why you organize such a function? Sorry to say that. ही आसा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी ND अगरवालाची उतरां. अगरवालाची ही उतरां आयकून भौशीक गणपती मंडळाचे वावुरपी बरेच चाळवल्यात. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावप गरजेचे आसा अशें पिपळपेड गणेशोत्सव मंडळाक दिसता, जाल्यार आयडिया बरी आसा, मात आमकां ती परवडपाची ना अशें आकेचे युवक मंडळ म्हणटा. हे 2 वर्सांतल्यान आमी कॅमेरा बसयल्ले आसा पेंडॉलाक आनी म्हाका दिसता हे गरजेचें आसा. कित्याक आमी सगळे देशभरात आयकतात हे दहशतवादी आनी कसले एंटी सोशल एलिमेंट्स नाका आशिल्ले प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतात. आयडिया बरी आसा, वायट ना. आमी प्रयत्न करतात कितें, पूण हांव सांगूंक शकना कित्याक आमी बसयतलो म्हूण सांगूंक शकना. कित्याक आमकां तेंय पळोवपाक जाय न्ही, एक्सपेंडिचर सायड पळोवपाक जाय न्ही. सीसीटीव्हीचे म्हत्व आमकां खबर आसा, मात ज्या पद्दतीन जिल्लोधिकारी उलयला ते मातूय मान्य ना अशें बायणाचो विनायक कला संघ म्हणटा. गोंय सरकार ना जाल्यार मुरगांव पालिकेन सीसीटीव्ही दिवचे अशें शांतादुर्गा कला क्रीडा संघान सुचयला. आमच्या गणेश उत्सवाक आमी आमची स्वताची सेक्युरिटी गार्ड्स दवरता. तरी आसतना ते म्हणपाक लागले की सीसीटीव्ही लावप हे कंपल्सरी आसा, पूण येदो व्हडलो इव्हेंट करूं नाका अशें म्हणप अत्यंत चुकीचो आसा. हेचो आमी निशेध करता. आमची मागणी आसा की कलेक्टर अगरवालांनी अशें वक्तव्य करचें न्ही. त्या म्युनिसिपालिटीचे सीसी कॅमेरा हाडून आमकां दिवचे आमी लावंक शकता. कित्याक सीसी कॅमेरा आनी आतां मायनींग इफेक्टेड गोवा आसल्यान इतको आतां डोनेशनूय कोण इतकें आमकां दिनात. तितूनच आमकां जें कितें गावता तितूनच आमी कशेंय करून गणपती करता. तर एक तर गव्हर्मेंटान आमकां प्रोवायड करचे सीसीटीव्ही कॅमेरा, नाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन वास्को म्युनिसिपालिटी कडेन बीन सीसीटीव्ही कॅमेरा आहा ते प्रोवायड करचे आमकां. माटवान सीसीटीव्ही बसप गरजेचे अशें सांगेचो संगमपूर गणेशोत्सव मंडळ म्हणटा. सेक्युरिटी कशें आसा, लोकांचो विचार करता आसतना
एखादे कितें तर आज आतंकवादी किंवा टेररिस्ट म्हणा असं एक मॉब जाल्ले कारणान कितें तर जालो अशी दुर्घटना घडची न्ही म्हणून आमी CCTV कॅमेरा प्रत्येक फूल सरावंडींग बसयल्ले कडेन आसात. तशेंच गव्हर्मेंटाचो आमकां हेल्प मेळिल्ले कडेन आसा. गव्हर्मेंटान आमकां सांगल्या फूल रोडाचेर जे 4 नाके आसा त्या नाक्याचेर प्रत्येक CCTV बसोवन आमी मॅक्झिमम रिकॉर्डिंग्स हे करून वयतले. सुरक्षेच्या नावार सार्वजनिक गणेशोत्सवांचो खरो अर्थ शेणूंक लागला काय कितें असो प्रश्न म्हापशेच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान केला. सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणतात पण ह्या संरक्षणा खातीर आज सार्वजनिक गणेशोत्सवाचो अर्थच नष्ट जाता काय कितें? म्हणजे पोलिसांच्या म्हणजे संरक्षणा खातीर सार्वजनिकाचो अर्थ काढून आमी आज गणेशोत्सवाक प्रायव्हेट लिमिटेड करपाची वेळ येयल्या काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.